अस्ताको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोकूच सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोकूच सारता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भोक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसो जेजू वरवीं जिवीत सोडो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोकूच सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोकूच सारता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमचे कांदे सायबिणीचे परबेचे तयारीचो 4थो दीस आनी आयच्या दिसा सॅक्टर 4 ह्या वाठारांतली भाव भयणां ही मिसाची भेट भेटयतात. ह्या सगळ्या ह्या सॅक्टरान रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांवां मागता. जी भुरगीं शिकतात तांकां शिकपान देवाचो आदार, वावर धंद्याचेर देवाची कृपा आशिर्वाद आनी त्याच बरोबर जायतीं जाणां परदेसांतूय आसात तांचेरूय देवाची उपोट बेसांवां आनी तांच्या वावरान देवाचीच मोजत आनी सगळे तरेची सुरक्षा. कोविड-19 ही पिडा ह्या आमच्या वाठारान अदीक वाडत वेता. देवाच्या हातान आमी खेरीत भाशेन ह्या आमचें आख्खें जिवीत ताच्याच हातान घालुया. ह्या आमचो आख्खो गांव, गोंय, भारत देश सगळो आख्खो संवसार ताच्याच हातीन घालुया. ताच्याच रोगतान आमकां सगल्यांक धुवन काडून ह्या वायटांतली आमकां सगल्यांक निवारूंक मागुया. आनी खेरीत भाशेन आमचे पात्रोनी कांदे सायबिणीक फुडें घालून ती एक व्हड विनोदी कोत्ता देवा लागीं, तिका फुडें घालून ह्या आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवारूंक तिचे लागीं आमी मागुया. आनी आमी आसात ते सुवातेर रावन आमच्या कुटुंबान सांगातान एकवटान भोक्तीन भावार्थान ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेवया. खेरीत भाशेन आयचे दिसा आमी मागुया आमचो मोगाचो पातयो फादर मारियान आयज ताचो यादनिकी संस्कारणेचो 62 इयर्स यादनिकी संस्कारणेचो समारंभ ताचे पासत आमी मागुया देवान ताका आपले बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक शिकयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान शिसांचो एकवट थिरायता आनी त्याच एकवटान एक चिताची आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलोली पवित्र सभा घडटा. पयली क्रिस्ती सभा ती जेजूच्या एकवटान मागण्याचे भरतेन एकवटायता आनी हीच सभा एकामेकाच्या हुस्क्यान बरेपणान आनी मोगान जियेतेली अशें पवित्र पुस्तकांत दोमदुतांचो इतिहास आमकां सांगता. आमी ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान मारये भाशेन आमच्या घरांत, खाजगी जिवितांत, शेजाऱ्याक, समाजान वावुरतात त्या सुवातेर हुस्क्यान भरलोली जिवीत जिवंक आनी अशें सगल्यांक जेजूचो उजवाड फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेन
देवाची कृपा आणि आदार मागुया. आणि पवित्र रितीन फावो ते पोरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आपातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutkor, somia kakutkor. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमयाच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारी ताचे माये उद्देशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळो सो कर. आमी मागणें कोता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेवांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोत करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रोन एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोपा नगरांत आसलो आनी मागणें कोत्तना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार्थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरोळावेलीं सोकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेल्लें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराच्या उमऱ्याशी 3 तेग मनीस थांबले. शेजाऱ्यातावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले
आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जॉबाक पेद्रू म्हणलेल्या शिवमाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकांय दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें. म्हणटच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो वत्मो. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो वत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो ओत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो वत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो ओत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या वचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो ओत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो ओत्मो. उद्गाराक उबी रावया. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sor. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui soi. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui soi. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui soi. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारां जुदायेच्या एका नोगरांत दौडवडून गेली आनी साकार्यासाच्या घरांत भितर सोडून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली.
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हळें, ओस्तोऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे खोशेचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें. म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी देवान तुका सांगलां तें पाळून येतोलें म्हूण तुवें भावार दवरलाय देखून तूं सुभागी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेटीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो विशय मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक शिकयता. अशी एक घडणी हांवें वाचली आनी ही घडणी अशी आसली. एक दीस एक मनीस आपल्या कुटुंबाच्या गोरजांक सामोण घेवंक तो शॉपार वेता आनी आपल्या कुटुंबाक लागता तें खावपाचें जेवपाचें सामोण तो घेवन तो शॉपकाराक बील करूंक लायता. आनी शॉपकारान बील केल्या उपरांत ताचें बील त्या वस्तू परस सुबेज जाता. आनी जेन्ना हांची भासाभास जाता म्हणल्यार थंयसर आनीक एक मनीस येता, ताकाय कितें घेवंक जाय आशिल्लें. आनी उपरांत हो दुसरो मनीस त्या शॉपकाराक सांगता की थोडें सामोण काड, म्हजे लागीं तितले पयशे नात. पूण हो शॉपकार ताका परत सांगता, तुज्या बोळसांत हात घालून पळय, पयशे तुका मेळत. पूण हो मनीस त्या शॉपकाराचें मानून घेवन आपल्या बोळसांत हात घाता आनी ताका पयशे मेळटात. ते पयशे कुयतान आयले ते तो मनीस नकळो. पूण जेन्ना हे पयशे दिवन तो शॉपकारा लागीं सामोण घेता आनी तो वेता. उपरांत शॉपकार ती घडणी सांगता कशे तरेन ते पयशे त्या मनशाक मेळ्ळे. जेन्ना हो दुसरो मनीस थंय आयलोलो तेन्ना तांची भासाभास जाताना त्या मनशान ती आयकली. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें ताचे लागीं पयशे नात, ताका तें सामोण परत काडचें पडटा, तेन्ना ताणें आपल्या बोळसांत हात घालो आनी आपल्या लागीं पयशे आसले तातूंतले थोडे काडून ताच्या कळनासतना ताच्या बोळसांत घाले. आनी हे शॉपकिपरान सारकें बारीकसाणेन पळयलें. आनी तेन्ना ह्या शॉपकिपरान आपल्याच भितर ताणें अशें म्हळें, आयज हांवें कितें तरी ह्या मनशा वरवीं शिकलो. दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवंक, दुसऱ्या सोवें उदारपण दाखोवंक हें हांवें त्या मनशा कडलें शिकलें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो विशय आमच्या जिवितांत हेंच करूंक आपयता. आमकां संवसारांत 2 तरेचे मनीस मेळटात. दोंगेपणाचो हुस्को धरतले मनीस आनी नीस हुस्को दाखयतले मनीस. 2 भाशेचीं मनशां आमकां मेळटात. आमी थोड्या मनशांचेर नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता ही मनशां फकत ओठानूच दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक जाय म्हूण सांगतात, पूण जिवितांतल्यान तांच्या दिसती पडना. जायते फावटी आमचे सरकारी अधिकारी आमी पळयता, जेन्ना एलिसावा बोगलेक येतात
इलिसा आसतात तेन्ना ते पोरजेच्या मोगान लासलोल्या भाशेन दाखयतात. पोरजेचो हुस्को दाखयलोल्या भाशेन ते पोरजेक आस्वासन दितात. पूण आखरेक तांच्या जिवितांतल्यान कांय पोरजेक मेळना. ताच्या जिवितांतल्यान मेळटा म्हणटा तें फोटिंगपण, आपस्वार्थ हें आमी पळयता. पूण उतरांनी पोरजेक गुल्ल करचे खातीर ते आपूण हुस्क्यान बोल्लोले दुसऱ्यांक आदार सहकार दितले म्हूण दाखयताय. आनी जायते पावटी आमी असल्या मनशाच्या उतरांनी गुल जावन आमी परत तांकांच वत मारून आमी निवळून हाडटात. असले दोंगेपणाचे मनीस आमकां दिसती पडटा समाजान, पयस वचूंक नाका. आमच्या समाजांतूच असले मनीस दिसती पडटात. जेन्ना तांचें काम जाता तांकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसना, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवूंक तांकां पडलोलें ना. कित्याक तांचें जिवीतूच जालां दोंगेपणाचें, फोटिंगपणाचें, वायटाचें. तांकां दुसऱ्याचो हुस्को दोतोलें जिवीत आसना. आनी हाकाच लागून आमी बारीकसाणेन चिंतूंक जाय जेन्ना आमी असल्या मनशांक आमचें मत दिता तेन्ना. खऱ्यानूच ते नीज हुस्क्यान बोल्लोले मनीस वो ते दोंगेपण कोत्तोले मनीस हाचेर जायते पावटी आमी बारीकसाणेन नियाळ करिना. आनी हाकाच लागून तसलेच मनीस परत परत वत मारून ते निवळून येतात आनी आखरेक दुसऱ्याचें तांकां पडलोलें ना. प्रितीच्या बाबा भयणानो, असलें जिवीत आमी जिवंक पावना. जायते पावटी आमच्याय जिवितांत अशेंच घडटा. नीज हुस्क्यान बोल्लोलीं मनशां आमी जावंक पावना. कित्याक आमच्या जिवितांत आपस्वार्थ आसा, आमच्या जिवितांत आपलेपण आसा. आनी हाकाच लागून आमी भायल्यान दुसऱ्याक आस्वासन दिता पूण जिविताच्या कोरण्यांतल्यान तें दिसती पडना. आनी हाकाच लागून भाग्योन जाकोब आपले चितीन म्हणटा, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणीत पूण कोरण्यांनी तो भावार्थ दाखयना जाल्यार ताचो भावार्थ कित्याकूच उपकारूना. आनी ताकाच हांव तो उदाहरण दिता. एक भाव भयण आमी पळयलें जाल्यार गोरजेंत सांपडलोलीं पळयलें जाल्यार आमी फकत तांकां उतरानूच बुजवण दिली जाल्यार पूण कोरण्यांतल्यान आमी तांकां आदार दिवना जाल्यार कसलोच फायदो ना. तर दोंगेपणाची मनशां आमी जावची न्हय, नीज सेवे चाकरेची हुस्क्यान बोलोलीं मनशां आमी जावंक जाय. आयज कोवीड सिट्युएशनांत आमी आसा. जायत्यो फामिल्यो त्रासांत कोश्टांक सांपडलेल्यो आसात. जावं नोकऱ्यो ना जावं ही पिड्या लागून जायते पावटी आमकां दुसऱ्याचें पडलोलें ना. ह्या परिस्थितीन आमी हुस्को दुसऱ्या सोबें दाखोवंक जाय. हें गरजेचें. हें आमी मारयेच्या जिवितांत पळयता. हो जावन आसा नीज हुस्को आमी दुसऱ्या सोबें दाखयतले. जायते पावटी आमी भियेवून दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक आमी फाटीं सरता. दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक, दुसऱ्याच्या सहकाराक पावूंक आमी फाटीं सरता. अशें करचें न्हय. पूण ह्या काळार जाता तितलो आमी दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक जाय. हें जावन आसा जेजू आमचे लागीं मागता. असले परिस्थितीन सांपडलेल्या कुटुंबांक, असले परिस्थितीन सांपडलेल्या फामिलीक आमी पावूंक जाय. हें जावन आसा खरें क्रिस्तांवपण आनी नीज हुस्को दाखयतलें जिवीत जें जेजून आमचे सोबें दाखयता. आमी जेजूच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमकां कळोन येता कशे तरेन ताणें हुस्क्यान दुसऱ्याच्या पिडा रोग बरो केल्या, दुसऱ्याच्या आदार सहकाराक तो पावलो, दुसऱ्याचे होक ताणें राखले. नीज हुस्क्यान बोल्लोलो मनीस तो आसलो. आनी हेंच आमी ताची आवय सोबें पळयता. ताची आवय मारिया तसलें जिवीत जें हुस्क्यान बोल्लोलें. आयज आतांच वाचलेल्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन आपल्या मावशे भयणीची सेवा चाकरी करूंक ती वता. कित्याक तिच्या काळजान खरो हुस्को आसलो. नीज हुस्क्यान बोल्लोली वस्तोरी ती आसली आनी हाकाच लागून ती आपल्या सोयरी इलिझाबेथीची सेवा करूंक वता. दुसरो आमकां उदाहरण मेळटा काना गांवांत लोक अडचण्याक सांपडलेल्या सोबें आपलो हुस्को ती दाखयता. अडचण्याक सांपडलेल्या फामिलीक ती राखता, तांचो मान आबरू ती राखता. असलें जिवीत ती जियेली. आयज
आमचें जिवीत खंय पावलां. आमी जायते पावटी क्रिस्तांव म्हूण आमी व्हडरान सांगता, पूण क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायते पावटी आमी फाटीं उरता. आनी आमकां जेजू सांगता ती वाट म्हळ्यार सेवे चाकरेची वाट क्रिस्तांव धर्मांत. ताचे दुसरी आनी वाट ना. आनी हेक लागून जेजू म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात, हें गरजेचें. ही जावन आसा खोरी क्रिस्तांवपण आमी जिवंक जाय. ही आज्ञा आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय. हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी नीज हुस्क्यान भरलोलीं मनशां जावंक जाय. आमचेच भितर आमी विचार करुया. केन्नाय तरी हांव दुसऱ्या सोवें उद्दार जालां. म्हजे लागीं जायतें बिजनस आसा, जावं शॉपां दुसरें, थंय हांव केन्ना तरी दुसऱ्याच्या आदाराक पावलां. जायते फावटी गरीब मनशां येतात, तांचे लागीं तितलें घोडो ना, पयशे आसनात. हांव तांचे सोवें उद्दार जालां. कितें तरी हांवें तांकां केलां हाचेर नियाळ करूंक फावो. म्हज्या घरा कोणूय तरी आकांताक सांपडलेलो येता तेन्ना हांवें ताका आदार दिला, वा हांवें म्हज्या आपस्वार्थाक लागून तांकां परत धाडलें. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हाचेर बारीकसाणें नियाळ करूंक आमकां फावो. आनी हाकाच लागून पाप साहेब आमकां म्हणटा, फकत दोन पालपी क्रिस्तांवां जावं नाकात, खरी नीज क्रिस्तांवां जावात, जी दुसऱ्याचो मोग करतलीं, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलोलीं आसतलीं, तांच्या दुख्खा वेळार, तांच्या कोश्टा वेळार. असली क्रिस्तांवपण आमी जिवंक जाय. बेश्टें धर्म पाळटलीं क्रिस्तांवां कशीं जिवचीं न्हू. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. हुस्क्यान भरलोलीं मनशां जावंक आनी हुस्को दाखयतलीं आनी समाजांत बरेंपण करतलीं मनशां जावं, त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी शिकवणेंतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान ल्हान क्रिस्ती समुदाय मजबूत करून तांकां खऱ्या एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेल्ली पवित्र सभा कशी जिवंक आदार दिवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गरजेच्या हुस्क्यान जिवंक आनी ताच्या आनी देशाच्या बरेपणा पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. आमी एकामेकाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी घडटा ते भाशेन एकामेकाक वयर सरूंक आदार दितले जावंक आनी अशें पयले शेजाऱ्याकूच क्रिस्ती एकवट जिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. कोविड-19 ही पिडा आमच्या भारतांत आनी तशेंच गोंयांत इस्पा भायर वाडत वेता. एक गंभीर परिस्थितींत आमी आमच्या जिविताची काळजी घेवंक आनी तशेंच पिडेन कश्टवतल्यांक इलाज फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता हांव तुका. स्वर्गीच्या बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या, ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन गावया C23 पेज 38. Kelole picosti vaura Caltau bapa haicia disa Amcia tatantos tirupa Amcia tatantos tirupa Carlo lorus boincia fola Kotaum bapa haicia disa Amce calcinsoria rupa
आमचे कालचेन सोर्या रुपा होच माल दोन्या वरदानाचो हांव थंय तूं बेठयलोलो एत्साय सोदांच तुका बेठे उरपी लोले तुझे रोचने म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोनवाळ्या बापा बागयोत आंकवार मारी देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचे तुजे दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या स्वर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा सासनाच्या देवा सोर्व काळे आनी सोर्व आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश ह्या संवसाराक फाकोयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूतां स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जाव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरो सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समोरुमता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडाय रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका वांगड्याची खेरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन हे कोश्टवतल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन सुचे बागयोन धर्म दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान ते सबार भोग बागयोन सुचे वाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आसीचो फ्रांसीस भोक्तीवोन काल्लो आक्वितिसा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. Amen. आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटवाय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवतगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालन तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सौची येता आनी रासभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू काळजांत वेतना गायन गावया. D21 पेज 58. तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुको नासलोले जोरींतले पिवून
다 도시사야 단 lakliahotmia Jesusia Sukonas lole sorit lepivur dadoshisaya Tu ceshietau Jesus आमचे तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास Pratuya. Sorvespara Bhagavad Akvar Marik Solmolo to Jesu Christ Koro देवानी करो मुनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं कोड्या भावार्थान आमची काळजां तीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो घेवन सर्गीच्या मोहिमेंत ताच्या सांगाता सासनाक संतोष भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देव बरें करूं म्हणटा सॅक्टर 4 ह्या वाठारांतल्या दर एका कुटुंबाक मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन ही जबाबदारी घेतल्या, सगळें बरे तरेन जावंक आदार दिल्या. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. म्हजे खेरीत दिनवास आमच्या साकिस्तांक डेविडाक आनी त्याच बरोबर ही आमची टीम आसा ती लायफ स्ट्रिमींग करूंक आदार दिता. इमॅन्युएल, रोलन, एमोस, वायलनो आनी तेच बरोबर आमच्या कोयरांत आसा ब्रदर टायसन आनी एशली. तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे खेरीत दिनवास फादर जोझफ गामा कारांजाले हांगासर तो पातकूर कसो वावुरता देवाचें उतराचेर खेरीत लक्ष घालून आमकां प्रवचन केलां आनी त्याच बरोबर आमचे पासत मिसाची भेट भेटयल्या. काळजांतान फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा. पादवीगार फादर एंथनी, फादर मारियान आनी सगल्या म्हज्या फिरगोजगारांच्या नांवान तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावऱ्याचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T20 पेज 212. काळखे रातींतली फांत्या पोरितू मारये उदेताय आख्खे पृथ्वीचे सूर्या वोरितू राणी पोरसोल्टाय दुंपा वोरितू तुझ्या कोणाचो दोम शिंपडायताय तुझ्या पांयाशी पोरमोळ जायांचो सगळ्यांक पावयताय